कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. हळयाळ न्यू हॉटेलात चिकन बिर्याणी बदलात बीफ बिर्याणी दिल्लो ग्राहकालो आरोप. कारवार जिल्ह्याच्या हळयाळच्या न्यू हॉटेल हुबळी तगड बिर्याणीत चिकन बिर्याणी ऑर्डर केल्ल्या ग्राहकाक बीफ म्हणल्यार गोरवाच्या मांसाची बिर्याणी दिल्ली घटना घडली. या प्रकरणाचा विरोध करून सदर न्यू हॉटेला मुखार सार्वजनिकान आंदोलन करून हॉटेलाची कृत्या लोकांसमोर जगजाहीर केली. परिस्थितीचे गांभीर्य वळखून पोलिसांन घटनास्थळार येवन परिस्थिती नियंत्रणात हाडली. मेळिल्ल्या खबरीनुसार न्यू हॉटेलात 3 जण मेळून गेल्ले. थंय तेमी चिकन बिर्याणी ऑर्डर केली जाल्यार तेमकां दिल्ल्या बिर्याणीत गोरवाचे मांस आशिल्ले संशय येतरेत तेमी हेजी खबर हॉटेल मालकाक आपोवन विचारले जाल्यार त्या वेळार हॉटेल मालकान या ग्राहका कडेन उडवाउडवीची उत्तर दिल्ल्यान या ग्राहकान हेजी खबर पोलिसांक दिली आणि पोलिसांक आपयले. ही खबर शहरात वाऱ्यासारखी पसरली आणि हॉटेला कडेन खूप प्रमाणात सार्वजनिक जमून या गोष्टीचो निषेध केलो. पोलिसांन मध्यस्थी करून पुरसभा आणि आरोग्य अधिकारी घटनास्थळार आपोवन हॉटेलात तयार आशिल्ले खाणे जप्त करून बीजेपी मंडळ कार्यदर्शी संतोष घटकांबळे हेमगेल मुखार प्रयोगालयात धाडला अशी माहिती प्रसार माध्यमाक दिला. हे जो रिपोर्ट येतरेत या हॉटेलाचेर किती कारवाई जाता तेजेर सार्वजनिकाले लक्ष आसा. ಕೇಳಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾವು ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಕೇಳಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಬಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮ್ಗೆ. खबर सांगता हरीश नाईक. समुद्र किनाऱ्यावेले जीवरक्षकाचे कार्यालय मोडकळीस. वत पावस वादळाची पर्वा करनासतना समुद्र किनाऱ्याचेर पर्यटकांक वाचोवचे कर्तव्य पार पाडच्या गोकर्ण हांच्या मुख्य समुद्र किनाऱ्यावेले जीवरक्षकाचे कार्यालय मोडकळीस आयिल्लें आसा. 5 वर्सां पयले एक खाजगी कंपनीन जीवरक्षकाच्या सोयीसाठी हे कार्यालय बांदिले जाल्यार समुद्र किनाऱ्याचेर सदां येवच्या वादळा लागून ते कोसळिल्लें आसा. देखून प्रशासन केन्ना जाग जातले असो प्रश्न तयार जाला. समुद्र किनाऱ्याचेर पर्यटकांक वाचोवच्या जीवरक्षकाक आवश्यक साधन सुविधा तरी सरकारान दिवंक जाय अशी मागणी नागरीक करते आसात. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. हळयाळात झाडां लावन पर्यावरण दीस साजरो. हळयाळ शहरात आणि रुद्रभूमी हिंगा विविध विभागाच्या सहकार्यान झाडां लावन पर्यावरण दीस साजरो केलो. या कार्यक्रमाचे मुखेल पावणे म्हणून हळयाळ जोयडा मतदारसंघाचे आमदार श्री आर.व्ही. देशपांडे हेमी हजर आशिल्ले. जंगल वाडले तर मानवी जीवन सुखी जातले. पावसासाठी पर्यावरण आणि पर्यावरणासाठी पावस हो महत्वाचो आसा. तेजेन प्रत्येक मानवी जिवाचे कल्याण जातले म्हण प्रत्येकट्या झाडां लावूं जाय पर्यावरण वाचवूं जाय अशें मत देशपांडे हेमी उक्तायले. ह्या वेळार वन अधिकारी पोलीस अधिकारी हळयाळ नगरपालिकेचे अधिकारी आणि इतर अधिकारी हजर आशिल्ले. ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪಯೋಗ ಎಲ್ಲೇನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರಿಂದ
ಕ್ರಮ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪಯೋಗ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ ಯಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಿತ್ತು. ವನ ಭೋಜನ ನಡೀತಿತ್ತು ಕಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಕಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಭೋಜನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಅವಳಿ ಭೋಜನ ಬಂದಾಯ್ತು, ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಯ್ತು. ಅವ್ರ ಹಳೆ ಜನ ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ದೇಶಪಾಂಡೆ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಬ್ಬೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರೆಜಿ ಚಾವಿ ಅದೇ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೆಲವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಓಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಓಟ್ ತೊಗೊಂಡ ನಂತರ ಆಸ್ ಬರಲಿ ಸೋಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ. अनमोड घाटात ट्रक पलटी झाल्यान वाहतूक 2 तास ठप्प. कारवार जोडा तालुक्यातल्या रामनगर गोवा मार्गावयल्या अनमोड घाटात आज दनपारा टायर वाहतूक करतो ट्रक पडिल्ल्यान सुमार 2 तास वाहतूक थांबून दवरली. कर्नाटकांतल्यान गोंयांत टायर घेवन येवचो ट्रक अनमोड अबकारी चेक नाक्याच्या फुडें काही अंतराचेर गेल्ल्यानंतर पलटी जालो. ट्रक महामार्गाचेर पलटी जाल्ल्यान 2 तास वाहतूक थांबोवची पडली. नंतर रस्त्यावयलो ट्रक बाजून करून वाहतूक परतून सुरू जाली. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.